आयज ही परिशद आपोवपाक एक मुख्य कारण म्हटल्यार आमच्या गोयच्या भुरग्यांचे भविष्य, फ्युचर आनी अनएम्प्लॉयमेंट। आयज ह्या गजालीचेर उजेड घालपाक हांवें तुमकां सगळ्यांक हांगा आपयलेलें आसा आनी येयल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा। आयज आमी पळयतात गोंयच्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंटाचो इतको व्हडलो इशू जाल्लो आसा आनी तो सॉर्ट आवट करचो म्हटल्यार तो सॉर्ट आवट जायना। जर आमी सिलेक्शनाची लिस्ट पळयत तर 50% वयर मायग्रंट लोकांची नांवां आसता। हितून आमचे गोंयकार खंय आसना। गोंयकारांक धंदो कसलो करपाक मेळना। जर कोण खंयचो गोंयकार आपलो एक पर्सनल धंदो करूंक सोदता तर कोण ना कोण येवन तेंच्या धंद्यार सुद्दां आडवे येता। आयज ह्या पत्रकार परिशदे थ्रू हांव नॉर्थ गोवाचे पयलींचे खासदार आनी जितके आहा तितके आमदार, तशेंच साऊथ गोवाचे खासदार आनी जितके आहा तितके आमदार हांकां प्रश्न विचारपाक सोदता। तुमी ह्या 2024 एम्प्लॉयमेंटा बद्दल कितें विचार केलेलो आसा गोंयच्या भुरग्यांचो, हो म्हाका तुमी आयज हांगा सांगचो। आमच्या लोकांचो तुमकां जर पडलेलें आसा तर स्किमी जो स्टेटस आमच्या गोंयकारांक जाय तो कित्याक मेळना? गोंयकार सदांच फाटीं कित्याक आसा? तुमचे थोडे लोक, तुमचे थोडे आमदार, तुमचे थोडे मंत्री उलयतात की आमी एग्रीकल्चर फिल्डान खंय गोंयकारांक फुडें हाडटले, तर अर्दी एग्रीकल्चर तुमी रॉ मटेरियल घालून पाड केलेली आसा। तेजेर तुमी कितें उत्तर दितले? आयज हो प्रश्नच करपाक येयल्लो आसा हांव। म्हाज्या गोंयकार जे भाव भुरगे आसा, खूब ते म्हाजे भाव भयणां आहा जेंच्यांनी बाबड्यांनी आतांच खंय तरी संवसार पळोवपाक सुरू केला, त्यांच्या फ्युचर बद्दल, त्यांच्या भविश्या बद्दल ह्या थोड्या लोकांनी कितें विचार केलेलो आसा हो जाणून घेवच्या खातीर आयज हांगा प्रेस ही आपयलेली आसा। तुमचे कितें प्रश्न आहा जाल्यार? शैलेश बाब, अशें सगळेच गव्हर्मेंट जॉब मागतात, तर प्रायवेट सेक्टर अशें कितें इंडस्ट्रीज येवंक जाय? ऑफकोर्स न्ही, हांव म्हणटा सगळेच जाण जे क्वॉलिफिकेशन आसा पळय त्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे गोवा सरकारान आमच्या गोंयकारांक पयलीं दिवचें। सगळेच जाण काय शिकून डॉक्टर जायना, सगळेच जाण शिकून इंजिनियर जायना। जे बाबडे चड कमी शिकतात त्यांच्या खातीर कितें स्किमी कितें केलेल्यो आसा, आनी जर केलेल्यो आसा तर ते गोंयकारांक कितक्यो गावल्या आमचे कडेन कांयच डेटा ना। आमकां गोंयकार भुरग्यांक फाटल्या दिसांनी म्हटलें की तुमी एग्रीकल्चरान फुडें सरा। थोडे आमदार व्हिडिओ काडटात, आपूण काळंगां रोयता, आपूण मिरच्यो रोयता आनी हेच मागीर परमिशनां दिता शेतां पुरोवपाक। मागीर कोणाची हें करपाक तुमी असले व्हिडिओ काडटात? तुमी गोंयकारांक फुडें हाडपाक दितले काय तुमी मायग्रंटाच्या कुस्तार वोट घेवन जिखतले म्हणून रावलेले आसा? हेजे बी क्लियरिफिकेशन दिवचें। फक्त व्हिडिओ काडून दाखयतात, इन एक्चुअल कांयच घडना। आनीक प्रश्न, संजीवनी फॅक्टरी आसली पळय तेजो सुद्दां इश्यू जावपाचो, तो कितकी वर्सां जाली इश्यू सॉल्व जायना। कदाचित थोड्या लोकांनी चिंतला आसतलें तो विकून ती जागा आनी कोणाक दिवन चल आपलें भरचें। ते शेतकरी आहा ते बाबडे पयलींच मेलेले आहा, तेतून तांकां आनीक तुमी आश्वासनां दिवन मारून उडयतात। तर तुमी एक काम करा न्हू, विश घाला आनी मारूनच उडया, चल कायमचो प्रॉब्लेम मिटलो। जर जायत ना तुमच्या कडेन जाल्यार ओके। आतां सद्याक इलेक्शनाचो बोवाळ आसा आनी आमी हालीं तेंपा पळयता की वचत ते कॉर्नर मिटींग जावन सभेन CM प्रमोद सावंत सदांच सांगता की अपस्किलिंग करपा जाय युथांक आनी हें करपा जाय, वेगवेगळे केंद्र तेणी ओपन केला म्हणटा। जाल्यार कितकें अशें पॉप्युलेशन अशें मुखार सरूंक शकता हें अपस्किलिंग? म्हणजे खंयच्या फिल्डान अपस्किलिंग एक्चुअली गरज आहा? ना तोंडान सगळे जाण उलयता, हांव म्हणटा ते इन एक्चुअल करून दाखय। तोंडाची आश्वासनां नाका, तोंडाची बातां नाका। आतां ही खूब जाली, खूब वर्सां जालीं गोंयकारांनी बातां आयकलीं। तुमचें अपस्किलिंग आसा पळय हें मायग्रंट्साकूच वयता, हो जेंच्या कडेन पयशे आहा तांकां वयता। गरिबांचें कितें म्हणटा हांव? फाल्यां गरीब मनीस जर खंय जॉब घेतलो ताकाय पळय आयच्या जगान सगळ्या कडेन लागता, तेज्या कडेन जॉबूच ना तो एवढो खातलो कितें, जेयतलो कितें आनी तुमच्या अपस्किलिंगेचेर उलयतलो कितें? म्हणजे तुमी तोंडाची बातां करनाका, बी फॉर्मल। सगळ्या लोकांक इक्वली दिया तो रायट। म्हणजे अपस्किलिंग करून सुद्दां गोंयकारांनी शेवटी जॉब्स जेन्ना दिवपाचे प्रश्न येता तेन्ना तो मायग्रंटाकूच वता। ऑफकोर्स तूं लिस्ट पळय मरे, नांवां पळय, सरनेमां पळय, हे गोंयकार आमचे कशी येयलीं। फाल्यां तूं विचार येता न्हू हो वोट बँक कोणालो? म्हणजे हो जो आमदार आसा हो केन्नाच पडचो ना।
कारण हेणी आपलो वोट बँक सांबाळ्ळो आसा, बाकीच्या लोकांनी जीव दिवपाचो. ही परिस्थिती आनी थोड्या दिसांनी येवपाची आहा. ही परिस्थिती गोंयकारांचेर येवपाक जायना म्हणून हो म्हजो प्रश्न आसा. गोंयकारांच्या एम्प्लॉयमेंटाचें करता कितें तुमी? स्पेसिफिकेशन कित्याक करिना तुमी? स्पेसिफिकेशन कित्याक जायना? आमचो खंयचो गोंयकार कर्नाटका आनी हांगा वचून जॉब मागता म्हाका दाखय तूं. मागीर हे लोक कशे भरता हांगा? हेंकां बरयता कोण हांगा हाडून? हांकां टाटा बरोवन दिली. आयज ह्या मंत्र्यांनी ह्या आमदारांनी तांकां अशी उणी तोंडान बरोवपाचो प्रयत्न केलो, चालू केलेलें आसा. मागीर तांकां मस्ती कित्याक मारची ना? सांग म्हाका तूं. म्हणजे गोंयकारांक मारून उडोवपाचें सामकेंच मारून उडोवया म्हणटा अशी आस्वासनां दिवं नाका. सुरेश बाब, तुवें म्हणलें नांव पळोवन तुका कळटा गोंयकार जाल्यार गोंयकार न्हू कोण हें म्हणून. तुजे हितून गोंयकार कोण तर? पळय, दोन भाशेन आसता. थोडे जाण खूब वर्सां जालीं हांगा रावले आपूण गोंयकार म्हणटा, सारकें? आतां हांव खूब वर्सां जालीं वचून महाराष्ट्रांत रावलो. हांव महाराष्ट्राचो जालो. इन एक्चुअल हांव जाता काय ना हो म्हजो प्रश्न तुका विचारना, पूण गोंयकारांक विचारता हांव. गोंयकार एक्चुअल गोंयकार जे गोंयकार आसलेले ते फाल्यां जर येवन कोण मायग्रंट हांगा येयलो, 50 वर्सां जालीं हांगाच रावता, तेजी भुरगीं हांगाच जल्माक येयली, ऑफकोर्स तो गोंयकार जालो. पण जे एक्चुअल गोंयकार आसा पळय ते मेले न्हू, कारण हेंचे धंदे चलतात. गोंयकारांचे चलता कितें म्हाका दाखय तूं. इन एक्चुअल जे गोंयकारांचे आवडीचो धंदो टॅक्सी किंवा रेस्टॉरंट, आयज तेंचे धंदे सुद्दां पाड पडलेले आसा. तेंच्या धंद्यार सुद्दां ह्याच मायग्रंट जे गोंयकार आतां जावन बसल्या तेंच्यांनी कब्जो केलेलो आसा. आनी हें करपाक हे आमदार रिस्पॉन्सिबल. हे आमदारीने जर तांकां चान्स दिवंक नासलो न्हू, ते केन्नाच गोंयकारांचेर कब्जो करपाक पावचे नासलेले. कारण ते भियना. ते म्हणटा ह्या आमदाराक जिखोवन आमी हाडटा. अँड दॅट इज अ फॅक्ट. म्हणून तर हें सगळें चालू आसा न्ही. गोंयकार मरत 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 मरपाच्या हेजेर पावलो. तरी ह्या गोंयकार म्हणपी, स्वताक गोंयकार म्हणपी ह्या आमदार मंत्र्यांक आजुनूय तेजी भान ना. तांकां पडलेलें ना गोंयकार जितो रावतलो काय मरतलो. म्हाज्या फाटल्या इंटरव्यून उलयलां हांव. दे हॅड क्रिएटेड देअर ओन वोट बँक. सो दे आर लिस्ट बॉर्डर फॉर गोवन्स. ह्या गोंयकारांनी आयकून घेवन ह्या इलेक्शनाक सारको तो निर्णय घेवपाक जाय. आनी एक गजाल अशी आसा की तेन्ना आमी आयुष हॉस्पिटल पळयता जाल्यार तितून सुद्दां अनएम्प्लॉयमेंट गोंयकारांच्या भुरग्यांक घेवंक जाय आशिल्ले, तांकां घेवंक ना. ते पळयत जाल्यार ते महाराष्ट्राचे भुरगे कितें तरी भरले. तेजेर कशें पळयता? पळय, प्रश्न कसो येता खबर आहा? आमी गोंयकार आसा न्ही, आमी गोंयकारांक मरे थोड्या लोकांक हिप्नोटायज करपाची संवय जाल्या. ते हिप्नोटायज करता आनी गोंयकार जी आस्वासनां दिता ती आयकता वगी रावता. ऑन द स्पॉट गोल स्पॉट करपाची ताकद गोंयकारा भितर सुद्दां ना. आयचे डेटीक आयज उठून उबो रावपाची गरज आसा. जशे आयज थोडे लोक प्रश्न करता पळय, हे थोड्या लोकांची संख्या आयज वाडोवपाची गरज आसा. ओपनली प्रश्न करा न्हू, केला कितें काय म्हणून तुवें? डेव्हलपमेंट सगळे जाण करता, सगळे स्टेटींनी जाता. वी आर नॉट ओनली अ डेव्हलप्ड स्टेट. देर आर सो मेनी अदर स्टेट इन आवर कंट्री हू आर इक्वली डेव्हलप्ड, बट दे आर डेव्हलपिंग देअर ओन पीपल अलॉंग विथ द स्टेट. आमच्या गोंयान कित्याक जायना? हो प्रश्न आयज श्रीपाद नायकाक करपाक जाय लोकांनी, जो जायना. हो प्रश्न खलपाकूय करपाक जाय. तूं इतकी वर्सां कित्याक हे प्रश्न काडूंक ना? म्हणजे तुकाय सत्तेचो लालच आसा म्हणून तूं येयला. मनोज परबाक हो प्रश्न करपाक जाय. तूं हेजेर कांय उलयना. म्हणजे हे जे लोक आसा पळय, हे स्वताची बोल्सां भरपाक हे इलेक्शनाक उबे रावलेले आहा. तुजे म्हाजे किंवा गोंयकारांचे बरें करपाक हांगा रावलेले ना. आता जॉब्स कशे क्रिएट जातले? क्रिएशन गव्हर्मेंटाचेर आसता. करपाक जाय जाल्यार कितें क्रिएट जाता. पूल येदे व्हडले जाले ना क्रिएट, अतुल शेटू जालो ना क्रिएट, तो हेजो जालो ना, जालो काय ना. तशें जॉब कित्याक जावंक शकना? तुमी ते एक उलयता हांव. जर थोडे इंडस्ट्रियल स्टेट हांगा येता जाल्यार थोडे लोक हांगा ओपोज करतात. प्रायवेट सेक्टरान तुवें म्हाका प्रश्न केलो. तुमीच जर ओपोज केलो तर सेक्टर येवचोच ना, तर जॉबूय मेळपाचो प्रश्नच ना. सो लोकांनी हें समजून घेवपाक जाय, सगळ्या लोकांक गव्हर्मेंट जॉब मेळचो ना. प्रायवेटानूय वचपाक, प्रायवेट सेक्टर हांगा बरोवपाची गरज आसा, वाडोवपाची गरज आसा. आनी वाडयलेलो आसा, सरकारान केलेलो आसा, तर सरकारा कडेन डेटा मागपाची गरज आहा. भितर गोंयकार कितके आहा ते? जर गोंयकार ना तर एक दुसरी गजाल, जर गोंयकार थंय पोटां भरता तर ऑफकोर्स थोड्या लोकांक अजून चान्स भितर मेळपाक जाय वाडोवन सेक्टर. आतां शैलेश बाब, कॅसिनो आसा जे पणजे भितर आसा, इंडस्ट्रीज आसा, तितूर पळयत जाल्यार सुद्दां गोंयकार कोणाक हे दिवना, तेंच्यांनी जॉबां दिवना. ते सुद्दां भायले गेला. तेजेर खातीर तुमी कितें निवेदन? गोंयकारां कडेन ती टेक्नॉलॉजी ना खंय कस्टमरांक आपोवपाची. आणि समजून घे मातशें. आनी एक प्रश्न विचारता. आमचो दिवंगत CM मनोहर पर्रीकरांनी जे सांगलेले की जो 15 वर्सां गोंयांत रावता इज अ गोवन. हांवें तुका आत्तां कितें सांगलें फैजल बाबा? हांवें क्लियर केलें
जर तूं खूब वर्सां जालीं गोंयांत रावता, तुका भुरगीं बायलां सगळीं गोंयांत रावलीं, तर तूं गोंयकार जालो. पण तेजें कितें, तूं येवन हांगा धंदो कितें करतालो? आयज तूं व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर जालो, आयज तूं व्हडलो जालो, तुका पडलेलें ना. तूं तरी आपले लोक हाडटा, परत संख्या वाडयता, परत वोट वाडयता. गोंयकाराचें कितें म्हणटा हांव, हेजेर स्टडी कित्याक ना, हेजेर लोक कित्याक उलयना, ह्या प्रश्नाचेर उलय. तेन्ना एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू सुट्टलो. ना जाल्यार अशेच लोक येवन येवन गोंयकार म्हणटले आमचे पाड पडटले, आमकां कांयच मेळपाचें ना. आमकां इन सेन्स आमच्या भुरग्यांक, आयज आमचे यूथ भुरगे कितके आसा, आयज प्रत्येक वर्सा तुमी डेटा काडला, कितके जाण कॉलेज पास जावन एम्प्लॉयमेंटाक भोंवता, कितकी लायन. तूं फाटल्या जर सरकार जर खंयची एडवर्टायजमेंट काडटा जाल्यार तूं विचार कर, कितके हजारांनी लोक येवन थंय उबे रावतात तकतकीत. म्हणजे तूं फैजल विचार कर, कितके भुरगे आसा आमच्या गोंयांत जेंच्या कडेन एम्प्लॉयमेंट ना, कितकी बायलां भुरगीं अजून भोंवतात जेंकां एम्प्लॉयमेंट ना. ते करतले कितें? तेंचेर विचार करा म्हणटा. तेंचो वोट मागूंक कशें वयता तुमी? तुमकां लज दिसना मात सुद्दां वोट मागतना आयज ते रस्त्यार उबे रावन बाबडे आसता. तेंचो विचार करा म्हणटा. आतां तरी करा म्हणटा हांव. सगळ्यांक म्हणटा हे बीजेपी, काँग्रेस, आम आदमी जितक्यो पार्ट्यो एक्झिस्ट करता सगळ्यांक सांगता हांव कोणाक अमक्यांक पर्टिक्युलर अशें उलयना. तुमी कोणूच आतां पर्यंत हांवें हेंची कॅम्पेनींग पयली, हेंची सगळे भाशणां पयली, एकटो ह्या गजालीचेर उलयना. जे भुरगे थंय लायनीक लागता पळय तेंच्या वोटाच्या कुस्तार सुद्दां तुमी निवडून येता, तर तेंचो तो हक्क आसा तांकां जॉब दिवपाचो. तुमकां बसयलात तेज्या खातीर, तर ती बसोवपाक ज्या कामा खातीर तुमकां बसयला गोंयकारांनी ती कामां करा. सुरेश बाब, मोदी सरकारान आश्वासन दिलेले 2 करोड जॉब दितले म्हणून एवरी इयर, तेजेर तुमकां कितें सांगता येता? हांव म्हणटा डेटा दिवपाचो. तुवें अख्ख्या देशा भितर म्हणटलें, गोंयान अशें म्हणूंक नासतलें. सो अक्रॉस कंट्री, तर हांव म्हणटा कितें, ते अक्रॉस कंट्री डिवायड जाले आसतले न्हू, आमचे स्टेटूकूच ते थोडे जॉब डिवायड जावन येयले आसतले. वी शूड आस्क द डेटा, गव्हर्मेंट शूड प्रोवायड इट, की बाबा आमच्या लिडरान हो आमकां आश्वासन दिल्लो आनी त्या प्रमाणे आमी इतके जॉब दिलेले आसा म्हणून. But third party surveys have already revealed that many jobs are not even close to given. Yes, so many videos I had seen across our countries. There are a lot of YouTubers I have seen, they are saying that the promise was not fulfilled. But I will request to the government of Goa, because our Prime Minister belongs to BJP and he is ruling in center, so his party is ruling in Goa. So definitely I will question to the Goa government that you should come along with the data. When your Prime Minister is promising, then equally the dividation, how many jobs Goa has been divided, that data should furnish to the people. तुमचे हितून लास्ट 5 इयर्साचो परफॉर्मन्स कित्याक कसो आसलो बीजेपी सरकाराचो इंडियन? हांव परत एकदां सांगता, म्हाका कोणाचोच परफॉर्मन्स आवडूंक ना. आय डोंट लायक इट. कित्याक सामान्य लोकां खातीर जर कोणें कितें केलां न्ही, तर ते एक एप्रिशिएट करपाची गजाल. हांव तुका सांगता, आमच्या देशा भितर कितके तरी फार्मर मेले, आयज पासून तेंची लोनां माफ जाली ना. आनी हांगा आमचे थोडे लोक सांगता तुमी फार्मिंगान वचा म्हणून. इट मिन्स तुमी ताका प्लॅनिंग करता आतांच मारून उडोवपाचें. जे बाबडे यूथ आहा तांकां तुमी काय तेंची लोन माफ करना. तेंच्या खातीर कसल्यो स्किमी ना. स्किमी फक्त पेपरार दिसती पडटा, व्हिडिओन दिसती पडटा, मोबायलाचेर आनी FMचेर एडीर दिसती पडटा. इन एक्चुअल खंय आसा नरेश बाब? दाखय म्हाका तूं. इन एक्चुअल कांयच ना. सो फायनल आन्सर, आय एम नॉट हॅपी विथ एनी गव्हर्मेंट. सो दीस पीपल शूड चेंज देअर सेल्फ. आमी हॅपी जाय सारकें कितें तरी करून दाखयात. जेन्ना आमी म्हणटले दॅट इन एक्चुअल गव्हर्मेंट हॅड डन समथींग, म्हणल्यार हे फावटी चेंज जावपाची गरज आसा. ही खेपे हांव परत एकदां अमरबाब उलयतलो. हांवें म्हटलेलें आय डोंट बिलीव कोण तो खलप, श्रीपाद, मनोज, हुएवर इट इज. आतां आनीक कोण नवो येयला खंय लोनां माफ करता. तुमी आमकां असले मँगोज आपोल दाखयता कितें? गोंयकार पिशे, गोंयकार पिशे. म्हणजे तुमी फक्त जोडपा खातीर अश्यो पार्ट्यो करून फॉर्मां भरतात. तुमी गोंयकारांचें बरें करपाक भरिनात. पूण आतां करतले कोणाक तर तुमी म्हणून कॉन्टेस्ट करपाचे आहा. सपोज जर हांव तुका नरेश बाबा तें सांगता आनी आतां म्हाका जर लोक कॉल दिता रे नॉर्थाक, हांव बसतां. हांव तुका सांगता पयलो अनएम्प्लॉयमेंटचो इश्यू हाडटलो. कोण हे लोक आतां कोणाक रावला तूं? नॉर्थ गोवाचे लोक. कारण लोकांनी पयलीं समजून घेवपाक जाय. हे जेन्ना लोक समजतले पळय, हे जे वोटर समजतले, तेन्ना चेंज येतलो.
कित्याक? तुमचो अपील कितें आहा लोकांक? म्हाजो अपील आसा, तुमी तुमच्या भुरग्यां बद्दल विचार करा. जाणटे आहा तर भुरगीं आसा तर तांकां अपील आहा, तुमी तुमच्या बायल भुरग्यांचो विचार करा. आतांच जर कॉलेज शिकलेले आसा तर तेंच्या कडेन म्हाजो अपील आसा, तुमच्या फ्युचराचो तुमी विचार करा. हे जे कोण आतां तुमकां आश्वासनां दिता पळय, हे फाल्यां तुज्या परिवाराक पळोवपाक येवचे ना, हे फाल्यां तुका उपाशी मरता जेवणू घालचे ना. सो आयज तुमकां हेजो विचार करपाची गरज आसा. जे दिसा हो चेंज जातलो पळय ते दिसा हांव म्हणटलो की स्वयंपूर्ण गोवा हो जालो. आता तुम्हीच अपील करा न्हू की आय वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट. अबे हांव जर कॉन्टेस्ट करता आनी हांव असो मनीस न्हू की हांवें कितें उलयलें आनी हांव विसरलो. आतां पर्यंत म्हाजो फेसबूक ओपन करून लोकांनी पळयलें जाता, जे हांव उलयलां तें हांवें करून दाखयलां. हांव जर करता पयलीं हो एम्प्लॉयमेंटाचो इशू काबार करतलो हांव, पयलीं गोंयकार. आनी जर सेंटराक ऐकना तर हो शैलेश गांवत सांगता रिलॅक्स जावन जर येयलो पार्लमेंटा भितर स्वताक आग पेटून घेवपी हांव, जर म्हाजें कोण आयकना जाल्यार. इतकी कापस जाता म्हाज्या भितर. तेंच्यान जाता चल करून दाखोवनी, हांव मानता तुमकां. आता तुमचे आमी एग्रेशन एक पळयलां की यू आर थिंकिंग एग्रेशन इन सेन्स म्हाजेच भाव हे फैजूल बाब जे गोंयकार भुरगे आहा हे फाल्यां व्हडले जातले, हेंकां फाल्यां लग्न आहा, हेंकां भुरगीं, हेंचो संवसार आसा. कोणें विचार केला हेंचो? केन्ना विचार? कोणूय येता रस्त्यार बॉब मारता, एक्टिविजम म्हणटा, कितें भलतेंच उलयता. ह्या लोकांच्या पोटाचें कोण उलयतलो? कितकी वाट पळोवपाची आमी? अनएम्प्लॉयमेंट उलयतान घरान वचून ओग्गी न्हिदतान, दुसऱ्या दिसा आवाज बंद. हेंकां एक्टिविजम म्हणटले तुमी? हे लोक येता आपली पावसा भरपाक, आपली पार्टी इलेक्ट जावन सत्तेर बसपा खातीर हे आश्वासनां दिता. शेवटी गोंयकार मरतात मरे, मरता काय ना? सो ह्या गोंयकारांचो जीव वाचोवच्या खातीर आयज हो चेंज घडोवपाची गरज आसा. देव बरें करूं.